नमस्कार, हांव विश्वनाथ आणि आमच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळींत तुमकां येवकार। एक आवय आपल्या 4 वर्सांच्या भुरग्याचो जीव घेवपाक शकता? तुमी म्हणटले हांव कितें उलयतां काय म्हूण। हय, अशें घडलां आनी दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार तें घडलां आमच्या गोंयांत। नेमकें घडलां कितें आनी तें घडलें कशें पळोवया हो खासा रिपोर्ट। आपल्याच चल्याक जिवो मारून ताची कूड बॅगेत घेवन वचपी सूचना सेठ ह्या बायलेक पुलिशेन धरली। मूळ बंगालची मात बंगळुरात राबितो करपी उच्च शिक्षीत आणि पेशान स्टार्टअपाची सीईओ आशिल्ल्या सूचनान गोंयांत येवन कांदोळे शिकेरे एका हॉटेलात रूम बूक केलो। ते उपरांत तिणें हो खून केला अशें पुलिशेच्या प्राथमीक तपासात स्पष्ट जाला। सूचना सेठ, पिराय 39 वर्सां, पेशान AI स्टार्टअपाची सीईओ। सूचना सेठ 6 जानेराक गोंयांत आयिल्ली। तिचे वांगडा तिचो 4 वर्सांचो चलो आशिल्लो। सूचना गोंयांत शिकेरीचे हॉटेल सोल बनियन ग्रँडांत रूम नंबर 404 राविल्ली। 7 तारखेक मध्यान राती अचकीत सूचना सेठान हॉटेलवाल्यां कडेन बेंगलोर वचपा खातीर गाडयेची मागणी केली। हॉटेलवाल्यान सांगलें की गोंय ते बेंगलोर गाडी प्रवासा परस विमान प्रवास सोयीचो जातलो। मात सूचना सेठान न्हयकार दीत स्पश्टपणान सांगलें आपल्याक 4 व्हिलर गाडीच जाय। सूचना सेठाचे मागणे प्रमाण हॉटेलवाल्यांनी इनोवा कार अरेंज केली। सूचना सेठ गाडयेन बसून बेंगलोर वचपाक भायर सरली। मात हॉटेलांत चॅक इन करतना जो 4 वर्सांचो चलो सूचना वांगडा आशिल्लो तो चॅकआउट करतना नाशिल्लो। मात हातांत एक बॅग आशिल्ली। आतां कट टू दुसरो सीन। 7 तारखेची रात गेली, 8 तारीख उजवाडली। सदचे रुटिना प्रमाण हॉटेलाचो स्टाफ रूम क्लीन करपाक गेले। जे रुमांत सूचना सेठ राविल्ल्या त्या रुमाचे दार उगडून स्टाफ साफ सफाई करपाक लागले। मात अचकीत स्टाफान टायल्सांचेर रक्ताचे दाग पळयले। लोवर स्टाफान ही गजाल बेगोबेग हॉटेलाच्या मॅनेजराक सांगली। हॉटेल मॅनेजरान ही म्हायती कळंगूट पुलिशेक दिली। मॅनेजराची चक्रां घुंवपाक लागली। पयलो मनीस मॅनेजराच्या तकलेंत आयलो तो म्हळ्यार सूचना सेठाक घेवन गेल्लो टॅक्सी ड्रायव्हर। हॉटेल मॅनेजरान ते टॅक्सी ड्रायव्हराक फोन केलो। टॅक्सी तो मेरेन गोंयची शीम हुपून कर्नाटकात पाविल्ली। मॅनेजरान टॅक्सी ड्रायव्हराक सूचना सेठा कडेन फोन दिवपाक लायलो। मॅनेजरान विचारलें, आपके साथ आपका छोटा बच्चा था, वो किधर है? सूचना सेठान परती जाप दिली, मैंने उसको फातोर्डा मेरे दोस्त के घर रखा है। मात सादूर मॅनेजरान सूचना सेठाक ते इश्टाच्या घराचो पत्तो विचारलो। हुशार सूचना सेठान मॅनेजराक एक पत्तोय दिलो। आतां कट टू तिसरो सीन। इतले जाय मेरेन पुलीस ते हॉटेलांत पावलेच। मॅनेजरान आतां मेरेनची सगळी घडणूक पुलिसांक सांगली। पुलिसांनी सूचना सेठ ज्या रुमांत राविल्ली थंय वचून पळोवणी केली। रक्ताचे दाग पडिल्ले। आतां पुलिसांनी तपास हातांत घेतलो। परतून एक फावट म्हत्वाचो दुवो आशिल्लो तो सूचना सेठाक घेवन गेल्लो टॅक्सी ड्रायव्हर। मजगतीं पुलिसांनी सूचना सेठान ताचे इश्टाचो म्हूण जो पत्तो दिल्लो तो फातोर्डा पुलिसांचे मस्तीन तपासून पळयलो जाल्यार तो पत्तो फट आशिल्लो। पुलिसांची पक्की खात्री जाली, कितें तरी वायट घडलां। घडणूक घडल्या शिकेरी कळंगुटे आनी सूचना सेठ टॅक्सीन कर्नाटकात बेंगलोर वचपाचे वाटेर। पुलिसांनी हॉटेलाच्या मॅनेजराक परतून टॅक्सी ड्रायव्हराक फोन करपाक लायलो। टॅक्सी ड्रायव्हरान फोन घेतलो। मॅनेजर आनी पुलिसांनी ते टॅक्सी ड्रायव्हराक विश्वासांत घेतलो आनी सांगलें, तूं जंय पावला थंय लागचे पुलीस स्टेशनार गाडी घे। ड्रायव्हराची पुलिसांक साथ मेळ्ळी। सूचना सेठाक आपले गजालींनी गुंतून ड्रायव्हरान गाडी घेतली थेट कर्नाटकांतले चित्रदुर्ग जिल्ल्यांतले आयमंगला पुलीस स्टेशनार। आयमंगल पुलीस स्टेशनाच्या अधिकाऱ्यान सूचना सेठा कडली सगळी लगेज तपासली। व्हडली बॅग आपल्या ताब्यांत घेतली आनी ती उगडली जाल्यार बॅगार आशिल्ली 4 वर्साच्या स्वताच्या चल्याची रक्तांतली कूड। सूचनाच्या बॅगांत भुरग्याची कूड मेळ्ळे उपरांत रोखडेच कळंगूट पुलिसांनी सूचनाचेर खुनाचो गुन्यांव नोंद करीत कर्नाटकांत वचून तिचो ताबो घेतलो आनी तिका अटक करून कोर्टात उबी केली। कोर्टाचो ट्रान्झीट रिमांड घेवन कळंगूट पुलीस तिका घेवन गोंयांत आयले। ते 4 वर्साचे चल्या भुरग्याची कूड चित्रदुर्ग जिल्ल्यांतल्या मोर्गांत दवरल्या। म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान सूचनाक 6 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला। हो सगळो घटनाक्रम आमी पळयत जाल्यार आंगार कांटो येवपा सारको।
बेंगलोरा एका AI स्टार्टअपाची CEO उच्च शिक्षित सूचना सेठ हिणें हें कृत्य कित्याक केलें आसतलें काय? तिणें 4 वर्सांच्या आपल्याच पोटच्या गोळ्याक असो कित्याक सोपयलो आसतलो काय? हे सगळे गूढ प्रस्न हे निमतान उप्रासतात. सूचना आनी तिच्या घोवाचे संबंध बरे नाशिल्ले. दोगांच्याय घटस्फोटाची प्रक्रिया निमण्या पावण्यार आसा. कोर्टाच्या ऑर्डरीचेर ती अस्वस्थ जाल्ली अशें तपासाच्या मुळाव्या पावण्यार प्रथम दर्शनी तिणें स्वता सांगिल्ल्याचें गोंय पुलिसांनी सांगलां. मात फुडल्या तपासांत हातूंत कितें निश्कर्श येता तें पळोवचें पडटलें. मात हे सगळ्यांत ते 4 वर्सांचे चल्या भुरग्याचो निश्पाप जीव गेला इतलें मात खरें. ह्या सगळ्यात तोखणाय करपाची ती ते टॅक्सी ड्रायव्हराची, कळंगूट पुलिसांची आनी सोल बानियान ग्रँड हॉटेलाच्या अलर्ट स्टाफाची. सूचनान भयंकर गुन्यांव केलो, मात गुन्यांवकारी कितलोय शातीर आसलो तरी फाटल्यान पुरावो सोडून वयताच. आमी हांगाच थांबता. पळयत रावत गोमंतक.